लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 17 अध्याय 11व्या वाक्यातून 19वें वाक्य. आता जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडेक आशिल्ल्यान समकतालो. तो एका हळ्ळेन रिगतना 10 जण कोटकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या थाळ्यान बोवाळमान ते म्हणाले, जेजू मेस्री आमची काकूळ कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच ह्या जागांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडून ताचो उपकार भोंवडूंक लागलो. तो एक समारियाकार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाडदन चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी हें वाचलें वसाप सर्वेस्परा देवाक अर्घां दिवच्या विशयंत हांगासर उल्लेख करता. सवाल येता, ओ खरेंच मातसो खाळ बोगसाणें, दान धर्म आनी इतर साबार संगती आमी करूंक आसात. ह्या वेळार अर्घां होगळापाचे विचार खंयसर आसात? आयच्या वचपांत जर हांवें आनी तुवें पळयलें जाल्यार थंयसर 10 जण कोटकार आशिल्ले आनी त्या कोडाच्या पिडेन वळवळोन आशिल्ले आनी ते जेजू लागीं येवन म्हणटात, दया कर आमकां नितळ कर. हांव आनी तूं फाथाक म्हणल्या त्या कठीण पिडेंत वळवळोन आसा. हांव आनी तूं सर्वेस्परा लागीं मागोन आसा, सर्वेस्परा दया कर, म्हाका नितळ कर. हें जावन आसा मागणें म्हजें आनी तुजें. सर्वेस्परा सोम्या जेजून खुर्साचें मरण मरोन म्हाका आनी तुका येदोळूच सुडका दिल्या. हांव आनी तूं ह्या जेजूच्या खुर्सा मरणा विशयंत नियाळ करता आनी ताणें काडले कश्ट, ताणें त्या आख्रेच्या जेवणाच्या वेळार म्हणली ते उतरां, ताजे उपरांत ताणें भोगुल्लें त्या कश्टाचें खुर्साचें मरण हांव आनी तूं ह्या खरेजमान नियाळता. पूण इतलें पुरा 2000 वर्सांच्या पयलें सोम्या जेजून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर केलें आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, ह्या जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं हांव आनी तूं पातकांत धुवन नितळ जाले. तर हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा देवाक अर्घां दिल्या हांव म्हणलें सवाल. केदाळ म्हणे हांवें तुवें सांगलें आसा, जेजू तुवें खुर्साचें मरण मेल्ल्या वरवीं तुवें वरयल्ल्या त्या पवित्र आमोलेक रक्ता वरवीं म्हाका तुवें नितळ केलें आनी त्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता. कितले फावटी हांव आनी तूं ह्या विशयंत उल्लेख केला, कितले फावटी ह्या विशयंत हांवें तुवें नियाळ केला. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार त्या 10 जाणां कोटकारांक सोम्या जेजून नितळ केलें, तरी एकलो मात्र येवन सोम्या जेजू लागीं तो उपकार
उपकार बावडचे आम्ही पळयता आनी स्वामी जेजू थंयसर विचारता 10 जाणांक न्ही हांवें नितळ केल्ले तर एकलो मात उरले 9 जण खंय गेले. जर तर हेंच सवाल आज जेजू विचारीत इतल्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांक म्हज्या भोव पवित्र अमोलेक रक्तान हांवें नितळ केल्ले, हांचे पैकी कितले जण म्हाका अर्गां दिवन आसात. हांवें भेटयल्ल्या त्या बलिदानाक वरवीं, हांवें भेटयल्ल्या त्या पवित्र रक्ता वरवीं आज नितळ जाला म्हणून कोण तो व्यक्ती, कितले जण व्यक्ती हांगासर येवन म्हाका ते थँक्यू म्हणटात, थँक्यू म्हणटात. म्हाका आनी तुका ते थँक्यू म्हणचें आसलें एक काळीज आसा की म्हणलें सवाल. आनी हे थँक्यू म्हणल्या वरवीं कितें जाता म्हणलें आनी एक सवाल. पयल्या सुवातेर अर्गां दिवचें आसलें काळीज म्हणजे तें आसा की हे अर्गां दिल्ल्या वरवीं जिवितांत कितें घडटा, जिवितांत म्हजें तें आनी तुजें तें जेजू कितें म्हाका तुका शिकयता ह्या विशयींत आयच्या दिसा हांव तो मोठव्यान एक नियाळ करता. हर एका बरपाक जावंक बरो तो बूक ताका एक मुन्नोडी म्हणटा, फॉरवर्ड म्हणटा. ह्या खंयसर इस्काल सुरू जाता आसतना सुरवेक एक क्लास सुरू जावच्या पयलें थंयसर विद्यार्थींक आपयतात आनी कोण एकलो व्यक्ती येवन त्या शिकपाच्या म्हत्वा विशयीं सांगता. पयत पुस्तकांत हांवें तुवें पळयलें जाल्यार अर्गां दिवच्या विशयींत पयत पुस्तकाच्या पयल्या सुरवेल्या ग्रंथांनी आमकां थंयसर उल्लेख मेळटा. प्रत्येक तरान द्वितीय पुस्तकांत आमी पळयता 8व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यात 10वें वाक्य अशें म्हणटा, सर्वेस्पर जो देव तुका एक समृद्ध देशाक हाडटलो, न्हंयांचो आनी झरींचो देश तो, फालक्यांनी तशेंच दोंगरांनी धरणी पोंदलें उदक उमळून आसलेलो देश तो, गोव जव दाको अंजूर दळमां उत्पन्न जाता तसलो देश तो, जैतुनाच्या रुखाचो आनी मोवाचो देश तो. त्या देशांत तुज्या खाणाचो अभाव आसचो ना आनी तुका कांयच उणें पडचें ना. थंयच्या फातरांनी लोंकाड आसा आनी दोंगरांतले तुवें थांबे खणून काडयेत. तुवें थंय खावन घेवन ददोशी जाल्ल्या वेळार तो समृद्ध देश तुका दिल्ल्या सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तुवें उपकार बावडोवंक जाय. हांगासर म्हणटा सर्वेस्पर देव इस्रायल घरांक तुका सगळी हांव समृद्धी दिता, समृद्धी वयर समृद्धी तुका हांवें फावो केल्या. पूण एक उडास दवर, खंयचीय तुका समृद्धी मेळ्ळ्या वेळार तातूंत तूं संतोश तूं पावच्या पयलें ही समृद्धी फावो केल्ल्या देवाक तुका तुजें तें ताजो उपकार बावडचें काळीज मुजें तें आनी तुजें तें आसूंक जाय. आज हांव आनी तूं सबार संगती नियाळ करता. त्या सर्वेस्पर देवान आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपन दिलो आनी त्या जिजून ते जितली बरी भली भेटयली आनी ह्या मुखांतर हांव आनी तूं शुद्ध जाल्या मात्र न्ही, आमी जाणाव केदाळा आमचो आत्मो घटमूट जाता, तेन्ना आमचें लौकीक जिवनय आशिर्वादीत जाता. प्रॉस्परस सोल जाल्ल्या वेळार आमचें जिवीत प्रॉस्परस लायफ जाता आनी हो आत्मो एक ग्रेस्त जावंचो केदाळा म्हळ्यार त्या स्वामी जेजूच्या भली भेटोवन ताजें पवित्र रगत आमचेर वळिल्ल्या वरवीं तें भलये वरवीं हांव आनी तूं समृद्धी जाल्या, म्हजो आनी तुजो आत्मो समृद्धी बरी जाला. आज आमी पळयता सबार कडेन पवित्रत्वाच्या देण्यांनी लोक भरला, मस्तू कडेन पवित्रत्वाच्या देण्या वरवीं मस्तू कडेन बरेपण जाता. म्हाका आनी तुका पवित्रत्व बसयला तर ताका मूळ हांवें जावन आसा जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारार येवन ताणें तें वागदान दिल्लें. हांव तुमकां पवित्रत्व पाठयता, हांव वेता तुमचे खातीर एक बलिदान भेटयता आनी उपरांत तुमकां पवित्रत्व दिता आनी हें पुरा जर तर आत्म्याचें समृद्धीपण म्हजें थंय तुजें थंय आनी सबार थंय आसा जाल्यार
त्या जेजू क्रिस्तानं भेटयल्लें तें बलिदान, त्या जेजू क्रिस्तान वागदान दिल्ल्या प्रमाणे दिल्लो तो पवित्र म्हणजे सकत आव्हान तो ताजो प्रयोजन आजुनी आव्हान तो जोडून आसा, आजुनी आव्हान तो जोडून आसा. आनी ह्या खातीर साबार लोक मागण्या वेळार गूण जाता, साबार लोकांक मागल्लें ताजो उपकार मेळटा, साबार संगती ह्या जिवितांत घडोवन आसात. तर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पयल्या सुवातेर म्हाका तुका थँक्यू म्हणचें आसलें, थँक्स म्हणचें आसलें, एक बरें काळीज आसूंक जाय, बरें काळीज आसूंक जाय. आज म्हज्या आनी तुज्या बोवारी जायत्यो संगती हांव लौकीक तरान उदाहरण दिवचें जाल्यार जायत्यो संगती म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसात. जावं करो म्हाका आनी तुका बरी भाऊ भयणी आसात, बरी आवय बापूय आसात. या सामान्य उदाहरण दिया, चिंत्या एका व्यक्तीक बरी सुबीज सुंदर बायल आसा, या एका व्हंकलेक सुबीज सुंदर बरो घोव आसा, न्हवरो आसा. तरी पूण आज समाजांत आमी कितें पळयता, तितलें तांचो अनुभविसून संतोश पावचें सोडून मनीस आज कितें करता, हांगासर कितली सुबीज बायल आसूं दी, ताजो तो प्रयोजन, ताजो तो संतोश ताज्या काळजान भोगना, कित्याक ताजे तें उपकारी मनोभाव ना. आनी तो कितें सोदता, आनेक चली एक सोदून वेता, या एक चली आनेक चल्या लागीं सोदून वेता. आपणा थंयच एक बरोसो आसा न्हवरो दिला, एक बरी व्हंकल दिल्या, ते मनशाक तृप्ती ना, आनेक कोणाकी सोदून वेता, आनेक कोणाकी सोदून वेता. कित्याक खातीर तृप्ती ना, कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्ती थंय त्या उपकाराचो जें काळीज ना, आनी त्या देखून ताका संतोश तो भोगूंक जावना. आसा वय चिंत्या, म्हाका एक व्हडलें एक एस्टेट आसा, जाय तितलें लांकूड आसा, तें लांकूड आसल्यारय हांव जर थंय इवन आसच्या वेळार तें लांकूड काडून हांगासर उजो पेटोवंक म्हाका गुंतूना, तर म्हजें इव रावना, म्हजें इव रावना. हांवें तें उजो पेटोवंक जायना, या ताजे धगेन म्हजें इव रावना. म्हज्या बोवारय साबार संगती आसात, म्हजे थंय साबार ग्रेस्तकाय आसा, तरी तें म्हाका अनुभव दिसूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजें थंय एक ग्रॅटिट्यूड आसचें आसलें, एक अर्घ दिवचें आसलें म्हजें थंय आनी तुजें थंय तें काळीज नातिल्ल्या वरवीं हांव आनी तूं कितली म्हजे थंय आनी तुजे थंय संपत्ती आसल्यार आनेक संपत्तेक हांव तूं आशेवन आसा, आनी त्या खातीर आमी समाधानान आजुनूय जियोंक शकना. सगळ्या खंयच्याय घरांनी पळया, खंयच्या व्यक्ती थंय पळया, सर्वेस्परा देवान तांच्या जिवितांत दिल्लें जायतलें बरेंपण आसा, जाल्यार तें संतोश तें भोगूंक शकनात. कित्याक आशिल्ल्यांत संतोश पावून देवाक अर्घ दिल्लीं जाल्यार त्या अर्घ दिता आसतना जो महत्व ताका कळटा आसलो. जर तर म्हजे हात आसात, ह्या हातांक हांवें सर्वेस्परा देवाक अर्घ दिल्लें जाल्यार म्हाका त्या हातांचो महत्व कळटा. म्हजे हात आसल्यार हाका अर्घ दिना जाल्यार देवाक त्या हातांचो महत्व कळना. आमकां त्या आमच्या कुडीच्या विश्वांचो केदाळा कळटा. केदाळा कोणाक एक डायलिसीस सुरू जालें जाल्यार त्या झाडाचा कळटा, म्हज्या किडनी देवान इतले म्हज्या सोमाकान दिल्ली, देवाक हांवें अर्घेन दिल्ली जाल्यार ह्या किडनेक कितले जाणांनी आमी अर्घां दिता आमच्या किडनेक. कितें म्हळ्यार आमी येता, आमकां कुडीची गरज कितें आमी तिरशिता, तरी पूण म्हाका तुका बघना ती किडनी देवान दिल्ली, ती बऱ्या तरान फंक्शन जावन आसा, ताका एक अर्घ दी जेवण म्हाका तुका बघना. म्हज्या तुज्या कुडींत साबार विश्वे आसात. आमी चिंत्या एक जेवण एक मुखार दवरतात, उदाहरण एक ल्हानशें उदाहरण, जेवण एक मुखार दवरतात. आयल्या आव्हान तूं सकाळ सामान्य तरान एक्सेप्शन्स आसतात, आयल्या गबा गबा करून जेवल्या. पूण केदाळा म्हणी हांवें तुवें देवाक अर्घां दिल्लें आसा, सर्वेस्परा हें जेवण तुवें फोव केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां. हें जेवण मुस्त जाणांक जेवणच ना, आनी आमकां सर्वेस्परादानाक जेवण फोव केलां. थोड्यांक जेवण आसा तरी पूण जेवंक जायना. हांवें तुवें अर्घां दिल्लें आसा, सर्वेस्परा जेवण तुवें जेवंक तुवें म्हाका एक कृपा दिल्याय, आजुनूय म्हजें तोंड ओपन जाता, म्हज्या गळ्याच्या भितर हें जेवण रिकता आनी बऱ्या तरान जीर्ण जावन वेता, खंयसरी समस्या जावनात. ह्या विशयांत हांवें तुवें चिंतिल्लें आसा, ह्या विशयांत हांवें चिंतिल्लें आसा. घरा जावं करो आमची भुरगीं, जावं करो आमची बायल, या जावं करो आनीक व्यक्ती एक बरें रांदून दवरता.
आयलें जेवलें ते रांदल्या व्यक्तीक हांवें तुवें थँक्यू म्हणलें आसा, त्या विशीं हांवें तुवें घमान दिल्लें आसा. कितले आमी आयच्या दिसा जर तर आमकांच आमी पळयलें जाल्यार खंयसर आमी थँक्यू म्हणचे या अर्घ म्हणचे आमचे थंय खंयसर मनोभाव आसा, ग्रॅटिट्यूड असो मनोभाव खंयसर आसा आमचे म्हजे तें आनी तुजे थंय. आनी ह्या वरवीं आमी कितें जाता आसलें जेवण जेवता तरी आमचें थंय समाधान कांय आसना. तें चिंतून आमी हर एकल्यांगे थँक्यू थँक्यू म्हणलें जाल्यार ताचें महत्व हांवान तो जाणा जाता. आनी त्या खातीर हांवान तो संतोशान उल्हासान जियोंक हांवान तो शकता. म्हजे आनी तुजे थंय जायतीं देवान देणी दिल्यात. ही देणी इतली आसल्यार म्हजे थंय खंयचें ना हाचे विशयान मात्र आमकां तकली उन. खंयची देणी आसात ताचे विशयान आमकां तकली उरना. कित्याक तकली उरना? कित्याक म्हणून तें आसात न्हय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार मुस्तुबडी आमची चिन्नां खाले म्हळ्यार म्हजें तें जें कितें आसा तें म्हजेंच. जावं करून म्हाका ग्रेस काय मेळ्ळ्या तें म्हजेंच, म्हाका हक्कान म्हजे गर्व भितरल्यान गर्व. जावं करो हाम म्हजेंच. या पयशे जावं करो, या बरी बायल मेळ्ळ्यार, बरो घोव मेळ्ळ्यार, बरीं भुरगीं मेळ्ळ्यार, बरीं शेजारी मेळ्ळ्यार, बरीं आमकां कोणीय खंयचेंय मेळ्ळ्यार, सरकार मेळ्ळ्यार, एक बरें न्यायाधीश मेळ्ळ्यार, एक बरो डॉक्टर मेळ्ळ्यार, एक बरो वकील मेळ्ळ्यार, बरो कोणी इंजिनियर मेळ्ळ्यार, आमी कालें कितें आमच्या रेट हांव पयशे दिता न्हय वडलें घाल्या म्हणून. कितलेशे कडेन पयशे दिल्यार बरी सेवा मेळना, पयशे दिल्यार बरी सेवा मेळना. डॉक्टर कितले आसूंक बरो, एक पयशे तुजे 1 लाख न्हय 10 लाख रुपया दिल्यार एक बरो डॉक्टर तो मेळना, एक बरो प्रोफेशनल मेळना. आज ह्या विशयान हांव तूं चिंता करता गे. आनी हें चिंता हांव तूं आटेन येतल्या वरवीं म्हजें थंय आनी तुजें थंय एका रितीचें गर्व कालें तें म्हजेंत न्हय म्हणून आसा न्हय तोंदरे ना म्हणून. आनी त्या खातीर द्वितीय पुस्तकान आमी पळयता 8व्या अध्यायांत पयलीं पुस्तक म्हणटा 17वें वाक्य, देखून तुज्यो इतल्या कशें चिंती नाका, मुजेस्स पदवेन आनी मुजेस्स हाताच्या सक्तेन ही ग्रेस काय हांवें पुंजायल्या. बगार सर्वेस्पर तुज्या देवाचो उगडास दवर. तुवें ग्रेस काय पुंजावंक तुका सकत दिली ताणें. कित्याक तो तुज्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या सल्ल्याक विश्वास रावलो आनी आज पर्यंत तो तशेंच रावला. हांव हांगासर उलयतां केवळ लौकीक ग्रेस काय न्ही, आत्मीक ग्रेस काय. हांव तूं आज थोडी व्यक्ती मागणें म्हणूंक शकता जाल्यार आज माध्यमां मुखार बसून हांव तो टी व्ही वॉच करनासतना जाल्यार ती देवाची कृपा न्ही. हांव भाग्यवंत या तूं भाग्यवंत. बगार देवाची कृपे वरवीं त्या आमचो आत्मो एक ग्रेस्त जावन आसा. ह्या आमच्या लौकीक ग्रेस काय आसा. आमी जेंचे आमच्या सक्तेन हांव बरो या म्हजें तें आसा, म्हजी आस्त म्हजें, हें पुरा अर्थ नातलें. हर एक आमच्या गर्वान आमी बरल्या वेळार म्हजें तें आनी तुजें तें थँक्स गिवींग या देवाक अर्घ घालूंचें तसलें काळीज नातल्या वेळार आमी गर्वान भरता. आनी त्या खातीर हांवान तो ताजो अनुभव संतोश आमी पावोवंक शकना. एक उडास तोरी देवाक अर्घ घाली तर म्हजें तें आनी तुजें तें अर्घ घालूंचें तसलें स्वभाव आसा थंय. हांव एक सांगता, कोणाय की तें स्वाभावीक तरान येना, नॅचरल न्ही. अर्घ थँक्यू म्हणचे नॅचरल येना, जिबेन म्हण येत पूण काळजांत हांव येना. थंयसर आमी प्रॅक्टीस हांवें तुवें करी जाय पडटा. थंयसर हांवें तुवें सदांच अभ्यास करी जाय. कशें फेथ विदावट वर्क कांय प्रयोजन ना. म्हळ्यार काम हांवें बावडत कांय प्रयोजन ना म्हणटा हांव गी. तशेंच म्हज्या मोती भितर हांव कितलेंय थँक्स अर्घां दिवंक मोन आसल्यार हांवें जर तर देवाक खरेपणी अर्घां दिना जाल्यार कांय ताचो प्रयोजन ना. म्हज्या हर एका नडत्यांत, म्हज्या हर एका उलोवण्यांत, म्हज्या हर एका चिंतपांत सर्वेस्पर देवाक हांवें अर्घां दिना जाल्यार कांय प्रयोजन ना. आमी सांगूंक पुरो देवाक म्हजें काळीज गुंतूनाय म्हणून. मुस्तुबटी आमी सांगता, कोणी आमकां थोडे फावटी थँक्स म्हणून जाल्यार हांव काल जालें तुका म्हजें काळीज डोंट यू नो माय हार्ट, तुका म्हजें काळीज कळना गे म्हणटा. मुस्तान आमी उलयतना तशेंच म्हणना, तुका म्हजें काळीज गुत्त आसा. तें कशें अशें इत्या खातीर चिंताय गे म्हणून. काळीज गुत्त सांगो आमी कांय स्पेशलिस्ट काळजाचे न्ही. हांव तूं कोणाचे काळजाचे स्पेशलिस्ट न्ही. ताच्या काळजान कितें बोगणां आसा म्हाका तुका कशें कळटा? कळना. केदार तो व्यक्ती उसारन सांगता थवळ कळटा. आतां
हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवाक अर्घां दिता आसतना म्हज्या बरेचल्या लोकांक कळटा पळय हो व्यक्ती अर्घां दिता, हांवें अर्घां दी जाय, हांवें अर्घां दी जाय. ह्या वरवीं हांव आनी तूं आनी 100 जाणांक शिकयता देवाक अर्घां दी जाय म्हणून. म्हजें काळीज कितलेंय आसूं दी, कशेंय आसूं दी, अर्घां दिता म्हाका व्हडलें म्हाका गुत्ता देवाक अर्घां दी जाय म्हणून जायना. म्हज्या नट्यांत, म्हज्या उलोवण्यांत, म्हज्या वर्तनांत हांवें देवाक अर्घां दिवंक जाय. थवळ मात्र उरले देवाकय संतोश पावता, उरल्यांकय संतोश पावतात. कित्याक तीं तशेंच शिकतात आनी थंयसर एक अर्घां दिवचें काळीज येता. त्या देखून किर्तनकार 107 किर्तनांत पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत अशें म्हणटा, जो कोणाक सोडून लाभल्या, पळयत पुस्तकांत अशें म्हणटा, सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो, ताजो विश्वास मोग ससनाक तगता. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्ल्यान ती दुस्मनाच्या हातांतली ताणें निवारल्यान ती. कोणाक दुस्मनाच्या हातान निवारल्यात, कोणाक सर्वेस्परान सोडयलां, ताणें सांगूंक जाय सर्वेस्पराक अर्घां दिया म्हणून सांगूंक जाय. कित्याक तो बरो, ताजो विश्वास मोग म्हणून आमी उक्त्यान सांगूंक जाय. थवळ मात्र म्हाका कितें सोडवण मेळ्ळ्या, म्हाका कितें दुस्मनाच्या हातांतलें सुटका मेळ्ळ्या, म्हाका तुका कितले पटीन दुस्मनाच्या हातांतली सुटका मेळोना. म्हज्यानी तुज्या सकाळच्या मनशांनी कितले म्हाका तुका शिरकावन दिवन वो आमकां उपात करूंक पळोवना. कितले पटी आमी पिडेतावन सुटका मेळ्ळ्या, कितले पटी आमकां दुबळिकायेतावन सुटका मेळ्ळ्या, कितले पटी अवघडातावन सुटका मेळ्ळ्या, कितल्या तांकां खंती बेजारीतावन सुटका मेळ्ळ्या, कितल्योश्यो सुटका मेळ्ळ्यात. हांव तूं अर्घां दिलां ना. आनी अर्घां दिनातल्या वरवीं आमकां ताचो म्हत्व आज हांव तूं नेणा जाल्या. त्या खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पयलें हंत जावन आसा, हर एक जें कितें म्हज्या तुज्या जिवितांत मेळना ताका अर्घां दिवचें, हें पयलें हंत जावन आसा. हें प्रायमरी लेवल म्हणटा, ह्या बेजीक लेवल म्हणटा, ह्या प्राथमीक हंत म्हणटा. आजची की एक मॅट मुखार आसा. आनी एक हंत जावन आसा दाविदान केल्ल्या बरें. थंयसर किर्तन 23 आमी पळयलें जाल्यार 4थें वाक्य म्हणटा, काळक्या फलक्यान हांव चलां तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय, तुजो दांडो आनी तुजें भेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस्त मांडटाय, म्हजें माथें तेलान मागताय, म्हजें पात्र बरोवन वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात येतलें. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल वतालो. पळय हांगासर आमी पळयलें जाल्यार हो दावीद मुखल्या हंताक, प्राथमीक हंताक न्ही, जें कितें मेळ्ळ्या खातीर न्ही, जें कितें मेळो ना ताचे पसत तो अर्घां दिवन आसा. आनी तो म्हणटा, काळक्या फलक्यान हांव चलां तरी, तरी म्हणलो शब्द बारीक गरजेचो. उदाहरणाक हांव हुशार ना तरी सर्वेस्परा तुका अर्घां दिता. हांव दुबळो तरी, म्हजे कडेन पयशे ना तरी सर्वेस्परा हांव तुका अर्घां दिता. हांव सुबीत ना तरी, पळोवंक काळो तरी, हांव बागेटो तरी सर्वेस्परा तुका हांव अर्घां दिता. म्हाका दिसना तरी सर्वेस्परा तुका हांव अर्घां दिता. म्हाका आयकना तरी सर्वेस्परा देव अर्घां दिता. आमचे थंय साबार संगती आमचे थंय नात तरी पूण हांव तूं अर्घां दिवंक थंयसर शिकयता दावीद. कित्याक म्हळ्यार तो एक केवल एक शेळयांक सोरोवचो एक गवळी जावन आसलो. आनी ह्या गवळ्याक, शेळयांक सोरोवच्या एका भुरग्याक सर्वेस्परा देवान राय केल्लो आनी थासो तो म्हत्व जाणा जाल्लो. देखून तो म्हणटा, काळक्या फलक्यान हांव चलां तरी सर्वेस्परा देव तुका अर्घां दिता. हग्गाई प्रवादी तेंच उल्लेख करून म्हणटा 3 अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यांत, आंजूरसो रूख पालवचो ना, दाखवाल फळां दिवची नात, जैतुनाचें उत्पन्न खंय साचचें ना, शेतां पीक दिवचें नात, हिणांतलो शेळयो नंपय जातल्यो, गोट्यांनी गोरवां आसची नात, तरी पूण हांव सर्वेस्परा थंय संतोश जातलो, देवा म्हज्या थारोका थंय उल्हास करतलो. खंयचेंय ना, खालेंय ना, तरी पूण हांव सर्वेस्परा देवाक अर्घां दितलो. कित्या खातीर हें दुसरें हायर लेवल प्राथमीक हंत तो मुखले हंत. पयलें प्राथमीक हंतार कितें, म्हाका कितें मेळटा ताका मात्र हांवें अर्घां दिवचें. मुखले हंत ताचे वयले हंत, म्हाका मेळना, म्हजे थंय ना, तरी पूण हांव तुका अर्घां दिता. कित्या खातीर हांवें तुवें अर्घां दिवंक जाय? कितें बरेंपण आसा?
आईच्या वसपान आमी जर तर पळयलें जाल्यार थंयसर 10 कोटकार आसले आनी ते सगळे नितळ जावन गेले. एकलो मात्र फाटी आयलो. सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा, कोणा खोडाची बिडा गुत्त आसा तांकां गुत्त आसा. खोडाची बिडा म्हळ्यार ते ताजे हात पाय ताजे भागत कुडीचे भागत ना जातात. आतां 10 जाण कोटकार आयिल्ले तांकां खोडाची बिडा आसली, थोडे बरे तांचे विश्वे गेल्ले जावन आसूंक पुरो. आनी जेजून सांगलें नितळ जा म्हळ्यार नितळ जालें जावंक पुरो. खोडाचे बिडे तावन 10 जाणांकी सुटका मेळ्ळी जावंक पुरो. पूण एकलो फाटी आयल्या वेळार कितें जाता, तो म्हणटा सर्वेस्वर स्वामी जेजू म्हणटा थंय उरले न्हू खंयसर गेले म्हूण सांगल्या उपरांत तो स्वामी म्हणटा उपरांत जेजून ताका म्हळें उठ आनी तुजें वाट चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केल्यार म्हळ्यार कितें, ताज्या हातांक गेल्लीं बोटां फाटीं आयलीं, खंयचे विश्वे कुडके गेले ते फाटीं आयले. उरले 9 जाणांक खोड मात्र नितळ जालें. ह्या मनशाक अर्गां दिवंक आयलो देखून कितें जालें, ताची विश्वे ताका फाटीं जाले, तो संपूर्ण बरो जालो. हें जावन आसा व्यत्यास अर्गां दिल्ल्या वेळार आनी अर्गां दिनातल्या वेळार. आमकां जाय तितल्यान देवान दिलां जावंक पुरो, ह्या वेळा हांव आनी तूं देवाक अर्गां दिता आनीकी चड परिपूर्णताय जोडटा. आमी जाणां जेजू सिमोनच्या फारिसेवाच्या घरा आशिल्ल्या वेळार एक स्त्री जटमांस तेल हाडून येता, ताज्या पांयांक तें पुसता. आनी थंय आशिल्ले ते सांगतात ही पत्की एक स्त्री पुसून आसा, इतलें बरें मोलाद एक तेल ही पुरा वेस्ट करना आसा, एक आख्या ह्या मनशाक कळना गे. वो खोल तो शिकयता म्हणटा ह्या मनशाक निजाय की देवाचें देणें आसलें हाका कळटा आशिल्लें म्हणून. पूण स्वामी जेजू म्हणटा त्या मनशाक, पळय हांव तुज्या घरा येयल्लो, म्हाका तुवें कांय उदक दिलें न्हय पिवंक, एक म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें न्हय, पूण तिणें म्हजें पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो न्हय, पूण तिणें हांव भितर सरल्या घडयेंत म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल मागलें न्हय, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान मागले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिचीं पातकां ती तिका बोगसाल्यान तिणें दाखयलो व्हरतो मोगूस हाका सक्स. कित्याक अशें सांगता, फारिजेवाचीं पातकां आशिल्लीं, ह्या स्त्रीची पातकां हर एक मनीस आमी पातकां काडटा. आनी जेजू थंयसर सवाल विचारता, जर तर मुस्तू एकल्याक रीण आसता एकल्याक उणें रीण आसता, जर तर धन्यान माफी केल्यार कोण चड संतोश पावता. फारीजेव म्हणलो कोणाचें रीण चड आसा तो चड संतोश पावता. आनी म्हणटा हांगासर पळय स्त्री, ती चड काळजान संतोश भोगता, तिजे थंय धन्यवाद थँक्स गिवींग हार्ट आसा, तिका तो संतोष भोगता. कित्याक तिच्या काळजान तो उल्हास ते पावल्या, तिच्या ते इतलें तें पातकां आशिल्लीं, तिका ते जेजूचो मोग तिका अनुभव जालो, त्या देखून तो संतोष पावली. आनी त्या देखून जेजू ती म्हणटा, जेजून त्या स्त्रीक म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वच. हांगासर आसलो शास्त्री फारीजेव ते पुरो उलोवन आशिल्ले, आनी बाब एकल्या फारीजेवान जेवण दिलें, सगळ्यांक मस्त पयशे करशिल्ले, ताका खंयसर जेजून सांगूं ना तूं समाधानान वच. खंयसर तो समाधानी स्त्रीक लाभलें. ह्या वेळा स्त्री उपकारी मनोभावान विथ अ थँक्स गिवींग हार्ट काळजांतावन ती देवाक हर्सूंक लागली, काळजांतावन ती संतोष भोगून देवाक अर्गां दिवंक लागली. सर्वेस्परा सुमेजून सांगलें तूं बाचाव जाली आनी समाधानान वच. म्हाका न्ही तुका जेजू क्रिस्ताच्या त्या बोपयत आमोलेक रक्ता वरवीं, जेजूच्या त्या कश्ट मरणा वरवीं म्हाका तुका सगळ्यांक सुटका मेळ्ळ्या. पूण ह्या वेळा म्हज्या काळजान तो संतोष भोगना, त्या काळजान संतोष भोगून हांव देवाक निरंतर अर्गां दिना. ह्या वेळा म्हणसर हांव ते संतोष भोगून सर्वेस्पराक ताका अर्गां दिवन ताजे थंय उल्हास पावना. थवळ म्हणसर ती सुटका सोडून म्हाका तुका भोगना. हांवें तुवें कितलेंय ह्या प्राजिताच्या काळार जायत्यो संगती करूंक पुरो. इस्टरा दिसी हांव आनी तूं पावल्याच तोंडात आसता. पूण जर तर हांवें आनी तुवें केल्लो विविध साक्रिफिसां सांगाता, सोम्या जिजूक ताणें केल्ल्या साक्रिफिसाक सर्वेस्पर देवान म्हाका तुका भोगशिल्ल्या खातीर हांव आनी तूं अर्गांच्या काळजान अर्गां दिता. म्हजें आनी तुजें जिवीत ओ करिज्मो मुग्दोवच्या पयलेंच सबार संगतींनी समाधानान संतोशान हांव आनी तूं जिवंक शकता.
कितें गरज आसा अर्घ दिवचें काळीस मकान तुका गरज आसा त्या देवसर लागल्या मोन्याक मनशाक बरो केल्ल्या वेळार तो देवसर लागलो मनीस तो बायसर येता जेजूच्या फाटल्यान येता म्हणटा आनी थवळ जेजू कितें म्हणटा सामार्काच्या 5व्या अध्यायान आमी पळयता तें घटन पयल्या तें 18 वाक्यान म्हणटा जेजू माचयेर सट्टना देवसर लागलो मनीस ताजे संगत येता म्हणून परत ते लागलो पूण जेजून ताका कबलात दिली ना बगार ताका सांगलें तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपल्या व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग तो गेलो आनी जेजून आपल्या पासत कितें केल्लें सक्कट देखाफोलेन म्हणजे 10 शारांनी गाजोवंक लागलो आयकले समेत विस्मीत जाले जेजू कितें म्हणटा तुका सुटका दिली न्ही गे सुटका दिल्या उपरांत संतोष पावता तो आनी हेरांक कितें सांग संतोष पाव उल्हास पाव संतोष पाव म्हाका तुका जेजून सुटका दिल्या हांव तो उल्हास पावता या आजुनी तेच रोडोन बोडोन आमी खंयसर गी आमी चिंता पाठोवन आसा या निजायकी तो संतोष म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसा ह्या करिस्माच्या काळार हांव आनी तूं चिंतूंक शकता गे जेजून म्हाका तुका सुटका दिल्या आनी ही संतोशाची गजाल हांवें हेरांक की हांवें सांगा जाय हेरांक की हांव तूं अल्पसंख्याक जावंक करूं हांगासर आमी हेरांक सांगलां गे सांगूंक तयार आसा गे हे म्हाका तुका बोगलां गे जेजून सुटका दिल्या म्हणलें चिंताप म्हाका तुका बोगलां गे आनी बोगलें जाल्यार खंडीत जावन ह्या व्यक्तीन केल्ल्या बरें हांव आनी तुवें 10 शहरांनी वयता आसलें हांव आनी सांगता आसलें हांव जेजून म्हाका सुटका दिल्या पातकी सैमतान सुटका दिल्या पातकांतान सुटका दिल्या जेजून कुर्साच्या मरणा मुखार म्हाका सुटका दिल्या हांव संतोषता उल्हासता जेजून हे व्हडलें विस्मीत केलां म्हूण हांव तूं सांगता आसलें मोगाच्यान त्या देखून हांवें सांगचें त्या देखून आमी नियाळ करूंक जाय केदें व्हडलें सर्वेस्परा देवान केल्लो जम्या जेजू क्रिस्तान केल्लो तो सॅक्रिफीस त्या क्रिस्ताच्या त्या मरणा वरवीं कितलें बरें जावन आसा आमी जाणा मोगाचें न्हू हे दुसरें हंत जाल्यार आनी एक हंत हाचे चिक्के वयले तिसऱ्या हंताक आमी पावता आसतना थंयसर सांप पावलो सांगता पयल्या अध्यायांत फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या वाक्यांत हांव न्हू 18व्या वाक्यांत हांव म्हाका वाचूंक वेळ ना जर घरा टायम आसल्यार वाचून पळया थंयसर तो बंदेंत आशिल्लो आनी त्या बंदेंत आसतना थंयसर तो उल्लेख करता तो म्हणटा थोडे क्रिस्ताक मोस्त्रान आनी झगड्याच्या मनोमान परगडतात म्हणलें न्हीस पूण हेर ताका बऱ्या मनान परगडतात हे सुवार्ते पासून सदन चलोवंक म्हाका नेमला म्हूण ते जाणा आसात आनी मोगान वरतात पूण सरळ मनान न्ही बगार भेद उपजोवच्या इराद्यान ते क्रिस्ताक परगडतात अशें बंदिकनान आसलेल्या म्हाका आनिकी चड कश्टान घाली जाय म्हूण तांची आशा तर कितें जालें सरळ मनान जावं कापणे मनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जालें वस्तू म्हजो संतोश हांगासर पळया एक विशेश तिसरे हंत थंयसर वो बंदेंत आसा आका केळकुळां करचे खातीर आनी कितें दुसरे एकले करतात आनी तो म्हणटा हांव बंदेंत आसल्यार कितें जालें म्हजो उद्देश कितें क्रिस्ता परगट करचो आनी ते कितें करतात हांसता खेळटात आनी कितें ते क्रिस्ता परगट करतात म्हणून सांगून आसात तर कितें जालें तातूंय हांव संतोश पावता म्हळ्यार हांव तूं आज खंयच्याय परिस्थितीर आसल्यार बंधनांत आसल्यार या खंयच्यान आसल्यार सर्वेस्परा देवाक थंयसर तावनी हांव तूं अर्गां दिवंक शकता हांव तूं जाणाव पावल आनी सिलास जैलांत आशिल्ल्या वेळार तांणी केल्लें कितें तांणी सोम्याक अर्गां दिलीं आनी थवळ तांच्यो संकली मोडून गेलो धर्मच्या कृत्यांत 16व्या अध्यायान 25 वाक्यातून आमी वाचलें जाल्यार मोद्यान रातीर ते बंदेंत आसल्या वेळार 25 वाक्य म्हणटा सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आशिल्ले हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले तेतून एकचपणे कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळीची बुन्याद जाल्ली तक्षणच दरवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो संकली तुटून पडल्यो मुखार मुस्तासा हांवें सांगचें थंयसर देवाक अर्गां दिवंक बंदेंत आसात ते तरी पूण अर्गां दिवंक लागले आनी कितें जालें बंदाड्याच्यो संकळी मोडल्यो आज म्हज्या मोगाच्यान हांव तूं खंयच्या परिस्थितीर आसूंक पुरो देवाक हांव तूं अर्गां दिवया ह्या करिस्माच्या काळार म्हजें आनी तुजें एक चिंता पासून दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हजारो उपकार देवान म्हाका आनी तुका केल्यात हर एका उपकाराक हांव तूं देवाक अर्गां दिवंक पळया हर एका चिंतपान हर एका करणेन प्रत्येक थारान ताणें दिल्या बली भेटयल्या त्या वखदार देवाक अर्गां दिवंक पळया
जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसतना जर तर हांवें तुवें पळयलें जाल्यार जेजू क्रिस्त कितें करता म्हळ्यार 5,000 जेवण दिता आसतना जेजू आमी पळयता 6 मातेवाच्या 14व्या अध्यायान 19 वाक्य म्हणटा, लोकांक थंडार बसोंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मसल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले. कितें करता तो? कांय ना ताजे कडेन, ते उंडे आसता देवाक अर्गां दिता, कांय ना तरी पूण देवाक अर्गां दिता उंडे काडून आनी 5,000 लोकांक तो वांटता. म्हळ्यार हांव तो अर्गां दिल्ल्या वेळार सुटका सडवण जगता, थोडी अजापावंतून देखून पळोवंक शकता. हांवें सांगचें, हांवें आज हांवें नियाळ करता अर्गां दिसय. कित्याक अर्गां दिसय? म्हाका कांय मेळना म्हणल्यार मात्र न्ही, मेळनातल्या वेळार खंयच्या संकश्ट नसल्यार हांव देवाक अर्गां दिता. कित्याक अर्गां दिवचें म्हळ्यार हांवें अर्गां दिल्ल्या वरी देवाक खंय जावंक ना, पूण केदाळ हांव अर्गां दिता. केदाळ म्हजें काळीज अर्गां दिवचें काळीज जाता. म्हजे बरी आसच्यो सर्तरच्यो संकल्यो मोडून पडटात, अजापां थंयसर घडटात आनी चिंता थंयसर बदलता, सगळें चेंज जाता. आनी 4,000 जेवण दिता आसतनाय सुम्या जिजोन त्या अंत पळयता आमी 6 मातेवाच्या 15व्या अध्यायात 72 तशें पळयता. कितें थंयसर सुमे जिजू ते उंडे आनी त्यो मसल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें मोडले आनी आपल्या शिसांक दिलें आनी शिसांनी लोकांक वांटलें. 5,000 दिता न्ही, 4,000 दिता न्ही. अक्रेक त्या निमाणे जेवणार कितें करता? ताका गुत्त आसा, आपणा कुर्साचें मोरण आसा, आपूण वचून मरोंक जाय, कुर्साच्या मोरान मरोंक जाय, ते सगळें तो जाणा. तरी पूण 6 मातेवाच्या 26 वाक्य म्हणटा, निमाणे जेवणा विशयान उल्लेख करता आसतना ते जेवण आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दिता तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घे आनी खया ही म्हजी कूड. ते कोणाक दिता? देवाक. जेजून जेवण आसा, जेजून उंडो म्हणला अर्गां दिता आसता तो मोडलो. कशें म्हणल्यार अर्गां दिता आसता, आपणाक मरोंक आसा, आपणाक कश्ट आसा पुरो तो जाणा, तरी पूण तो त्या वेळार सर्वेस्पर देवाक अर्गां दिता. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, आज हांवें तुवें ह्या करिस्माच्या काळार खंयच्या सन्निवेशार हांवान तूं आसूंक पुरो, खंयच्याय सन्निवेशार हांवान तूं आसूंक पुरो. न्हिदोन आसूंक पुरो, फांतोळणार या पिडेस्तावन या सोलोंक जाय नासतना आसूंक पुरो, या विविध रितीच्या पिडेन आसूंक पुरो, या आमच्या कश्टान आर्थीक संकश्टान आसूंक पुरो, अकमान नालिसांत आसूंक पुरो, समस्यांच्या सुळींत आसूंक पुरो, पूण खंयच्या सन्निवेश आसल्यार हांवें तुवें अर्गां दिवचें काळीस म्हज्यान तुजें जावंक जाय. कांय दिलां म्हणल्या खातीर मात्र न्ही, खंयच्या संकश्ट नासल्यार हांवें तुवें अर्गां दिवंक जाय. आनी थवळ ह्या करेजमांत आमी करच्या विविध उपास जावंक पुरो, त्याग बलिदान जावंक पुरो, विविध संगती आमी करता. खंडीत जावन मुस्त जाणां ह्या करेजमाच्या काळार ते पुरा करतात, म्हळ्यार करूंक म्हणून प्रयत्न करता, चिंतात. ताजे सांगाता त्या जेजून भेटयल्ल्या त्या बलिदाना विशयंत हांवें तुवें गुंडायेर नियाळ करन ताका अर्गां दिता. तर म्हजें आनी तुजें जिविताचें चित्रण बदल जावंक शकता. आमच्या कुटुंबान शांती समाधान स्थापन जातली, आमकां समृद्धी लाभतली, बरी भलायकी लाभतली, आशिर्वाद लाभतले, सगळे आमच्या बोवऱ्याचे बंधनाच्यो संकळी मोडतल्यो. पूण कितें गरज? अर्गां दिवचें काळीस, एक थँकफूल हार्ट, एक ग्रॅटिट्यूड आसचें काळीस आमकां म्हाका आनी तुका मुस्तू गरज आसा. त्या खातीर आयच्या त्या वसाप 10 कोडकारांचें तें वसाप आमी वाचून आसता आसतना ह्याच विशयंत आमी जिजू लागीं आतां एक घडी आमी मागया आनी सांगया, मोगळा सुमया जिजू, जशें 10 कोडकारां पैकी एकलो मात्र पाटी येवन तुका अर्गां दिवंक लागलो, 10 जाणी नितळ जाले, पूण अर्गां दिवंक आयिल्ल्याक तुवें संपूर्ण सुटका बरेंपण केलें, ताजे विश्व ताका आयले आनी तो विशेश रितीन तो बरो जालो. तस प्रमाणे सुमया, तुवें कुर्साच्या मरणा मुखांतर, तुवें वरयल्ल्या त्या भोवपवित्र अमोलेक रक्ता मुखांतर म्हजो आत्मो फांताक म्हणल्या खोडाच्या पिडेत हांव तो संपूर्ण धुवन नितळ केलाय. सुमया, हें चित्रण हांव म्हज्या मुखार दवरतां. सुमया, ह्या करिस्माच्या काळार तुवें म्हजो आत्मो नितळ केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. सुमया, आनी असलें बलिदान करन आमकां ह्या सगळ्या आमकां मनशा कुळाक तुवें सोडयल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सुमया, आनी हें आमचें अर्गां बलिदान सदांच ह्या करिस्माच्या काळार करूंक, तुजें तो मोग आमी साकूंक आनी ताजें थँक्स गिवींग आमकां करूंक आमकां करपा दी. सुमया, आमचें कुटाम तुज्या हाताक समर्पिता. सुमया,
आमकां आमी तुज्या हाताक समर्पित आसुया, आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक तुका समर्पित आसुया, आमच्या दुश्मनांक तुका समर्पित आसुया, आनी जो कोणाक आमी संबंध एका न्ही एका रितीर आसुया हर एकल्यांक तुका समर्पित आसुया. हर एकल्यांक तूं आशिर्वाद करसुया. हर एकल्यांक थंय एक ग्रॅटिट्यूड थँक्स गिवींग हार्ट तांकां हर एकल्यांक अर्घ दिवचें तसलें काळीज तूं फावो करसुया. अशें हर एकल्यांनी तुजो मोग आनी तुजी सडवण साकूंक हर एकल्यांक तूं कृपा दिसुया. आमीन.